वा हांव गटाक बैसरली आता फ्री बस सांगी म्हणून पळयते. फ्री बस म्हणी असल्यार नागे एक येवंक कसो म्हण सांगताना एक 500 रुपये उरयत. हांवें एक आंजलबायक एक साडी खान गेल्या. ती काही 5:30 जाता गे म्हूण म्हाका कळयत ना. कित्याक म्हळ्यार तिणें पुरा 500 दिसचें न्हेसचें. न्हेसतना कशें 500 न्हेसता मदी. पूण खंय रूख झाडांच्या मदें बसल्या रे आंजलबाई म्हणून म्हाका कळीत जायना. कित्याक म्हळ्यार रूख ती झाडां कोले पुरा एकसल्याक आसतात. आतां ही साडी हांवें तिका दिवंक म्हणून काण गेल्या. ह्या साडयेची विशेशता हांव तुमकां आतां तिळशीतां. म्हजें आशा बाळान जालां. चेडूं भुरगें आमकां बारी संतोश. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत चली आवयक आदार. त्या देखून आमकां बारी संभ्रम. आतां त्या भुरग्याक तेंपला भेटोवनी आसा. त्या देखून नागे हांव आंजलबायेक आपोवणें दिवंक हांवें गटाक चलचें. आळे तुमी चिंतात गे सबार तेमतावन कोणी दिसणांत म्हणून. आशा ना प्रेम ना. आशा बाळटेरा गेलो देखून हांवें येदोळ म्हणसर कोणा कडेन सांगूंक ना. कित्याक म्हळ्यार सगळें सांगून दवरल्यार तुमकां कळना न्ही गे. आतां तुमी चिंतात जावं पुरो तें दिसना हें दिसना म्हणून एकलें ताच्या कामार पडटा. देखून सांगात हाडूंक कोणी ना देखून हांव एकलीच जाता. बाळान जाल्यार व्हडना बा ताणें आसचेंच ताच्या कुळार. ताका कुळार म्हळ्यार जालें. केदाळे पळयतना हांगा आसल्यार ताका कुळार असोच उडास. म्हजो कांय जितलो उडास ना ताका. मागीर हांवें कांय काम सांगल्यार ही म्हजी सुणो करतात गे. तांकां काम तें हांवें सांगलें तांकां सामा जायना. ती करूंक करनात. तांच्या आस कामार आसतात आनी ते आशा आसा न्ही ताणें कुळारांत वचून बसचें. आतां ताणें नागे बाळंटीक बसूंक एक जण केला बोंदेलसो. आनी ताडिकून ना म्हूण तुमकां कळीत आसा गे. बारी बरी बाळंटीक बसता गय ती. बारी हुशार गय. पळोवंक चिरपुट्या बरी आसा. कामान बारी हुशार. तुमी जाय तर तिका एक कॉन्टेक्ट करा. तिचे नंबर आशा कडेन आसा. आतां गटाक वेता आसतना कितें व्हरचें म्हूण म्हाका कळना. कित्याक म्हळ्यार आंजलबाई थंयतावन हांगा वेता आसतना कितें तरी हाडून येता. देखून हांवें नागे लोसणीचें लोणचें गेलां. त्या देखून तिका एक बॉटल लोसणीचें लोणचें हांव व्हरून वेतां. गटाक वेचे सुलाबाचें काम गे 3-3.5 घंटे जातात. मोदें मुतोंक जाल्यार बारीक कश्ट. त्या ड्रायव्हराडे वचून बस रावय म्हूण सांगोंक जाता गे म्हाका. आदल्या फावटी गटार फाटी येताना नागे सुळ्ळें जाताना बसाचे टायर पंक्चर. कितें म्हणचें तुमकां कळीत आसा गे. ते बस नागे अर्द्या वाटेर रावून आनी एका बसाक आमकां चडयना. तें बस रश म्हणी पळयल्यार आमी आलोवन दलोवन कशी जाल्यार रश्शांत येवन हांगा पावल्या. देखून म्हाका गटाक वेचें म्हूण सांगतना कुळकुळत लागता. कित्याक म्हळ्यार त्या बसांचें सांगूंक जायना. ताची टायरां ती गव्हर्मेंट बसान गे केदाळ्या टायरां काले जातात गे म्हणून. देखून हांवें आतां इल्लें आलोचन करनंत वेचें. आंजलबायेन म्हाका एक गडाय हाड म्हूण सांगल्लो. केदाळे आमच्या वट्टान गडाय आसता. ह्या फावटी आमच्या तोटान एकय गडाय ना. देखून आतां जरी गडे सांगलां हांवें म्हाका एक गडायान पावीत कर म्हूण. आतां तें बराकान घेवन हांवें कशें बसा सोडचें म्हाका कळना. तो म्हाका बसा सोडून सोडटा गे ना गे. ती आमच्या आंजलबाई आसा न्ही ती कशी जाल्यार येता बा. ती हर एकान ती पास.
कित्या म्हळ्यार वेचे दवचे सलचे पुराणांगे फास्ट फास्ट देखून ती जिखता हांव काले जातांगे म्हूण म्हाका आतां कळीत ना. माय हांव वचोन येता. प्रेमान सांगलां तुका पळोवंक. प्रेमा तुका पळयतलें. हांव वचोन आंजेल बायेक आपोवणें दिवन येता. इल्लें सुदारसून राव तूं. हरी एक पटी उंच जायजें म्हूण सांगल्यार म्हाका खंय वचोंक ना गे. जायत इल्लें जागृतेन राव तूं. सांबाळ इल्लेशें. जायत गो जायत. आनी हांव भायर सरतां. म्हजी पोटली साटली पुरो कन्या न्हू. जायत तुमकां देव बरें करूं. घाटांतून आयल्या मागीर कालें पुरो जालें कितें जालें वाटेर कितें जालें म्हूण मागीर तुमकां कळयता हांव. जायती बाय.